मिशन बायपासान सकाळी तिळामळ सावड्डे हांगासर मिनाचे ट्रक आडोवन दवरिल्ले। घडणुकेची म्हायती मेळटाच पुलीस आनी केपेचे मामलेदार घडणूक थळार पावले। आडायल्ली येरादारी सोडची म्हण मागणी करूनय आयकना ते पळोवन पुलिशेन 151 कलमा खाला त्या पब्लिकेक अटक केली, अशी माहिती पुलीस निरीक्षक रवींद्र देसाय हांणी दिल्या। आरडीएक्सको खातीर केपेच्यान सोमेश देसाय। 8:55 आमकां कॉल येयले कुचरा पुलीस स्टेशनार थंयसर ट्रांसपोर्ट आयलेलो आनी तो बायपास एजिटेटर अंडर लिडरशीप ऑफ प्रदीप काकोडकर आनी 15 जाण बायलो आनी दादले जमला म्हणून तेजे नंतर आमी इमिजिएटली PSI विजू देसाय एंड स्टाफ धाडले आनी मीन टायम आय इन्फॉर्म STPO एंड एक्झिक्युटिव्ह मॅजिस्ट्रेट प्रताप गांवकर मायसेल्फ विजिटेड द स्पॉट। तेज नंतर आमी वचून तांकां मॅजिस्ट्रेटान तांकां रिक्वेस्ट केले तुमी हाडूंक शकना आनी इगो ऑप्शन ट्रान्सफर आहा मायनींग ओर जो कावरे पिल्ला टू कापशेल जेटीचेर अलोड जाता आनी तो एज पर कोर्टाच्या ऑर्डरी प्रमाणे तो हाडोवपा जायना। ते रिक्वेस्ट सेवरल टायम रिक्वेस्ट केलो टील 11:45 11:30 त्या नंतर रिक्वेस्ट आयकोन जालें आमी हाडयतले पिसफुली तांकां सांगलें गाडया बस म्हणून मागीर तांकां पिसफुली आमी हाडून प्रिव्हेंटीव एक्शन तेंच्या हातींतल्यान कॉग्निजेबल ऑफेन्स घडोवन नजो म्हणून आमी तेंचेर प्रिव्हेंटीव एक्शन घेतला आनी तांकां आतां अरेस्ट करून आमी मेडिकलार धाडला आनी तेज नंतर आमी तांकां SDM केपें प्रोड्यूस करतले। जेन्ना हांवें तेंचो रिकॉर्ड चॅक केलो केपें पुलिसांत आय एम होल्डिंग चार्ज ऑफ केपें आनी हांवें रिकॉर्ड चॅक केलो 150 तेंचे दिसा ट्रिप्यो वयता आनी ते तेंचे रिस्ट्रिक्शन पाळटा थोड्यो 5 मिनटांनी एक गाडी सुट्टा कावरे टू कापसूल जेटी सावड्डे 10-15 जाण आसले आनी रिजन सांगना जाल्यार कित्याक काडोवपाक सोदताले दे म्हणपाक लायक वी वॉन्ट टू स्टॉप द मायनींग ट्रक्स। हांवें तुमचें कितें ऑथेंटीक कितें डॉक्युमेंटेशन कितें ऑर्डर बी आसा दे आर डुईंग एज पर द नॉर्म्स। तेणे पयर आमकां फ्रायडे काय थर्सडे कितें एप्लिकेशन दिल्लें फॉर डेप्युटी कलेक्टर एंड कॉपी टू म्हाका केलें तेणें। सो आय डिस्कस विथ द डेप्युटी कलेक्टर आनी ते मागीर तेणें हांव तेंच्या मॅनेजर कडेन उलयलो आनी तेणें म्हाका ते सगळे कॉपीज दाखयल्यो। तांकां टोटल ते पर डे 150 ट्रक्स ट्रांसपोर्टेशन जाता तेंचें एंड दे आर परफेक्टली दे आर युजींग देर नॉर्म्स मिन्स ते 10 मिनटांनी एक ट्रक सुट्टा खंय तेमच्या गाड्याक GPS आसा एंड फ्रॉम लास्ट 1 वीक हांवें ते मॉनिटर करून पळयला जाल्यार इट इज गोईंग व्हेरी स्मूथली। म्हाका तर दिसता कितें हार्डशीप अशी जाताली शी एंड एवरीथींग वॉज गोईंग स्मूथली। सो ते येवन मदीं ऑब्सेशनाचो हांवें तांकां रिक्वेस्ट केलो की तुमचें कितें आसा डेप्युटी कलेक्टर आसा तो इलेक्शनाच्या कामाक लागून पणजी मिटिंगेक गेलो आसा तिनाक बसून आमी डिस्कस करया लेट अ ट्रान्सपोर्ट मूव पब्लिकाक त्रास जावपाक नाका। सो ते आयकपाक तयार ना जाले। सो आमी तांकां रिक्वेस्ट केलो रिक्वेस्टाचें आमी 1 वर्स घेतलें मागीर आमी सगळें डिस्कशन करून म्हणलें ते म्हणपाक लागले आमी भायर सरना आमकां अरेस्ट करा। सो आनीक ते जावन सगळे आपूण जावन आयले ते भितर।